आज लोकां मुखार जो मुद्दो हाडूंक सोदता तो म्हणल्यार स्मार्ट मिटर्स. पयर हालीं एक सर्कुलर म्हणया ताका सर्कुलर जरी वर्ड ना टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न, जशी सर्टिफिकेट दिता ते भाशेन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ताणें एक मिसीव काडला की एक कंपनी जयपूर बेस्ड प्रायवेट लिमिटेड कंपनी ती स्मार्ट मिटर बसोवपा लागून सर्वे करपा येतले तुमच्या घरघरांनी. आनी हाज्या पयलीं आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक एक निवेदन दिल्लें. त्या निवेदनाचेर अजून काय आमकां रिप्लाय येवना अजून पर्यंत. आनी हें दिल्लें आमी 25 फेब्रुवारी हें पळय हेजेर आमकां रिप्लाय येवना म्हणून आमी रावले. मागीर आमी एक RTI बी फायल केल्लें 22 पॉयंटाचेर, ताजेरूय आमकां अजून रिप्लाय आयला ना. सो मीन वायल जेन्ना हे आतां जबरदस्ती करपाक लोक घरघरान येतले आनी ताणें सांगलां पब्लीक इज एडवायज टू कॉपरेट म्हणून to the public is requested to cooperate with the survey team of this company. खंयची कंपनी? DG Smart Network Private Limited, जयपूर, राजस्थान. सो जेन्ना ही परिस्थिती आसा आमी सांगता की बाबा तुमी लोकांचेर जबरदस्ती करनाका. कन्सेंट कोणें दिलो आपल्या मिटर चेंज कर म्हणून इट्स अ डिफरंट मॅटर. आमचे जे गांवांत मिटर आसा घरघरांनी दे आर डिजिटल मिटर्स ऑलरेडी. हे रिप्लेस केल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. आणि तुम्ही आजपर्यंत सांगलं ना व्हॉट इज द फॉल्ट इन दोज मिटर्स. काय तुम्ही सांगनासतना ट्रान्सपरन्सी दाखयनासतना तुम्ही अशी कोणाकडे तरी कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला 790 crores अडानी एनर्जी कडेन कोणान तरी केलं म्हणटात. त्या कॉन्ट्रॅक्टा लागून तुम्ही हाडून आमचेर फोर्स करता मिटर. आतां पळय हें कित्याक सांगचें पडटा, चडशीं BJP राज्यां हें पळय पीपल ऑफ मुंबय डिक्लेअर दे आर ऑपोजिशन टू स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मिटर्स. मागीर मुंबय म्हणटकीर आतां BJP राज्य. uproar over smart meters, opposition stages walkout. Jaipur, BJP राज्य. The Gujarat model, electricity consumers in Gujarat strongly oppose smart meters. Protest against smart meters in Bhopal, Madhya Pradesh, BJP राज्य. Protest against smart electricity meters intensifies. This is February 22nd, 2026. Gujarat intensifies. Why smart meters are facing fierce opposition in Rajasthan? Smart prepaid meters in UP most expensive in the region. Consumers face higher charges than neighboring states. Protest grows across the state. UP. Kashmir smart meter push, consumers facing steep power bills. Smart meters will give shock to people, say unions. TDP, विशाखापट्टणमच्या न्यूज हो पळय ते म्हणटाय forum slams TDP leaders for U-turn on smart meters. Say those who once opposed the move are now promoting it while in power. Smart meter woes, 48 lakhs bill sparks public outrage, political uproar in Nainital, Uttarakhand. A resident received a bill of 47.9 lakhs despite a modest consumption of 2000. Athawad कितें? These meters are not smart. Electronics पे म्हणटा न्हू ती 100% शुअर आसपाक जाय. हितून कितें तरी हें आसा. हें इतलें सांगून आमी जेन्ना चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मेळ्ळेले तेन्ना ताजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले पर्यंत रेडी आसा जो प्रश्न विचारलो तेन्ना तो कमांड सेंटर बी कांय स्थापन जावं ना. सो इवन आज जर स्मार्ट मिटर हाडले दे वील बी जस्ट शो पीसीस एज इफ इट इज जस्ट लायक एनी अदर मिटर. स्मार्टनेस काय ना. डिजिटल मीटर. दे वील वर्क एज डिजिटल मिटर. which are your existing. Yes. So हे आमचेर तुमी इतलो लोड घाल नाका जस्ट बिकॉज यू हॅव सायन्ड अ 790 crores rupees contract with a party to supply these meters. आता 890 आणि एकूच कितें जाता आमी म्हणटाय की गो फॉर वॉलंटरी कन्सेंट. लोकांक डिसायड करूनी आमकां स्मार्ट मिटर जाय काय नाका. आमी जेन्ना निवेदन दिल्लें तितून आमी कांय प्रश्न उपस्थित केल्ले. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणिल्लें देर आर अनएक्सप्लेन बिलिंग स्पायक्स, रिमोट डिस्कनेक्शन विदाउट नोटीस. म्हणल्यार आतां तुमची घरांत जर भुरग्यां एग्जाम बी चलताय आनी थंय तुमगे हें प्रिपेड सडनली सोंपलें जाल्यार लायट गेली.
डेटा प्रायवसी, कंटिन्युअस मॉनिटरिंग एंड मिसयूज ऑफ कन्जम्पशन डेटा म्हणल्यार घरांत कसली गॅजेट चलताय, कितली वरांचेर चलताय, केन्ना तुमी घरां आसाय केन्ना नाय, ही डेटा प्रायवसी वील बी कॉम्प्रोमायज. हाजेर एक्सप्लेनेशन दी म्हणलेलें. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर एंड लॅक ऑफ इंडिपेंडंट सेफ्टी डिस्क्लोजर्स, फायर हॅजार्ड्स, लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी रिगार्डिंग कॉस्ट, मागीर O&M रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्युमर बेनिफीट. सो हे आमी कांय प्रश्न उपस्थित केल्ले, तेजेर रिप्लाय बी कांय येवना. सो आमी म्हणटाय वी नीड ट्रान्सपरन्सी. आय एम द कंज्युमर, आय नीड फूल ट्रान्सपरन्सी अबाउट स्मार्ट मिटर्स, एंड अंटील दॅट आय वील नॉट गिव माय कन्सेंट. एंड दॅट इज वॉट वी हॅव टोल्ड द पीपल ऑफ गोवा की तुमी हाजेर कन्सेंट दिनाकाय. आनी आमी एक लोकांक एक सर्क्युलेट करतले. हें जे आमी एक ड्राफ्ट केला, एक लायक अ लिगल नोटीस, की प्रत्येकान धाडल्यार बरी. प्रत्येक कंज्युमरान धाडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान धाडून सेफ रावचें. आनी ही मागीर एक्नॉलेज कॉपी जी आसा ती आपली मिटरा सायडीन लावची. कोणी आयले जाल्यार ताणें ते वाचपा तरी तर बऱ्या पडटली. वी हॅव नॉट गिवन आवर कन्सेंट. आनी कोर्टांकूय थोड्या राज्यांनी कोर्टांकूय केसीस चालू आसाय. जशें बेंगालाक, कर्नाटका ऑलरेडी रुलींग दिलें. कर्नाटका रुलींग आसा, इंटरिम रुलींग, की न्यू मिटर्सां ओके, स्मार्ट मिटर न्यू कनेक्शनां, पूण जी एक्झिस्टींग आसा तांचेर तुमी जबरदस्ती करपाक जायना. खंयच्याच कायद्यान ना म्हणून एक्झिस्टींग मिटर जे आसा, कित्याक आमच्या गोंयांत सगळे डिजिटल मिटर आनी तांचेर जबरदस्ती करपाक जावची ना अशें आमकांय दिसता. मुंबय हायकोर्टांकूय एक पिटिशन चालू आसा आनी आमचो ताका लागून हाका विरोध आसा. You must don't want or restrain them. So we have told them to sign a legal notice to CE, highlighting all the points and our doubts. Let them reply. Till such time, you cannot trespass our property as per electricity rules. For electricity rules, they will violate the Electricity Rules Act 2003, Electricity Right of Consumer Rule 2020, Section 47(5) and Section 56 of Electricity Act 2003. Consumer Protection Act also we are covered up with, and constitutional guarantee of Article 14 and 21. So this meter is a private meter, it belongs to us. There is a court ruling of Karnataka government. I will read out to you. Karnataka High Court in June 2025 clarified that smart meters are only required for new or temporary connection, not for existing electricity meters. So Karnataka has got back. West Bengal has given the option to the consumers, voluntary. And PIL of Jayalakshmi M versus State of Karnataka highlighted that except temporary installations, smart meter installation is at the consumer's choice. This is one. आता एक जी PIL चालू आहे Mumbai High Court. We wanted to actually intervene in it, but these people are not replying to our letters, so we required some data from them. So once they give us, we will intervene in that PIL which is there in Bombay, because the court is the same for us. So that order, it will be binding on us. So till such time, I request the power minister and the state government, हे जे मीटर तुम्ही हाडल्या पळय ते दवरा तुमचे गोडाऊन. ताका तुम्ही खाली केले 890 crores. The argument was that 350 चो हांचो एस्टिमेट आशिल्लो 390 चो हांचो. It raised up or they topped it up to 890. तो कित्याक केला म्हणल्यार तो GST लागलो म्हणटा. 390 चे पयले ऐकला आसतले ते पाटकर बावडे गेल्ले तेन्ना तो सांगपाक लागलो GST. Then he started to give clarity. Whatever is there, you know how the government functions. We are not going to go in depth with that. When we are concerned, जोपर्यंत तुझे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी ना, तू हे मीटर कित्याक बसयता आनी ते आज बसयले म्हणून तू रेडी आज दाखयतलो म्हाका मोबायलाचेर कितले म्हाजे कंजम्पशन जालें म्हणून यू शूड शो न्हू ते डेमो शूड कम और यू शूड शो अस द डेमो हाव इट इज. तो आनी 5 वर्सांनी कोण तरी एक PIL येतल्यान ते बंद उडयतले तुमी. इट इज जस्ट लायक दॅट लॅपटॉप स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन्स. वॉट हॅपन टू दॅट लॅपटॉप स्कीम? ई वेस्ट सुद्दां कलेक्ट करपाक जायना तुमच्या नाका त्या लॅपटॉपाचो. कोणाक तरी खाज आयली लॅपटॉप घेवपाची दिली, आतां खंय आहा ते लॅपटॉप्स? So go slow on it. Clear our doubts. We are with you, but not this way. Coerce करून तुम्ही बसयतल्यात ती दादागिरी ती चलपाची ना. So we have requested the consumer this legal notice format. If anybody wants, so they can contact us. We have a WhatsApp group called Smart Meter Naka. Ajero post केल्लो कोणा नाका. Simple it is. You
send it by register, AD or email or hand delivered to the CE and paste this on your meter below. So कोण आहे त्याला थंय कळटलें बाबा हे आमचं we are restraining it. You answer this question then go ahead. स्मार्ट मीटर तुम्ही स्मार्ट करता म्हणा तुम्ही स्मार्ट करता म्हणून तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.